म्हापशा मोरोड वाठारांत मोयरा हॉटेलांतल्या रिसेप्शनिस्टाचेर सुरू हल्ली केल्ल्या प्रकरणात म्हापशे पुलिशेन पुणे महाराष्ट्रांतलो दुबावित स्वानंद कसबे हाका अटक केल्या। बिरेस्तारा दुबावितान मोयरा हॉटेलाचो रिसेप्शनिस्ट संदेश पाडलोसकर हाचेर सुरी हल्लो केल्लो। ह्या हल्ल्यान रिसेप्शनिस्ट संदेश गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताचेर गोंय वैजकी महाविद्यालयात फुडलो उपचार सुरू आसा। हल्लो करून फरार जाल्लो दुबावित स्वानंद हाका म्हापशे पुलिशेन उसरा राती ताब्यात घेतलो। नमस्कार, एक लेटेस्ट अपडेट घेऊन तुमच्या मुखार येता ती म्हटल्यार काल म्हापसा मोरड हांगासर एका मयुरा हॉटेलान जो रिसेप्शनिस्ट म्हणून काम करतालो ताचेर सुरयेन खुनी वार जाल्ल्याची खबर। एक अननोन पर्सन जो मयुरा हॉटेल आसा तेतून भितर सरलो आनी तेणी सुरयेन जो संदेश पाडलोसकर आसा वो 40 वर्सांचो रावपी मूळ साळ ह्या गावातलो हाचेर सुरयेन वार करून जाग्यावयल्यान फरार जाल्लो। सोर्सा कडल्यान अशी माहिती कळटा की जो अक्यूज आसा ताचे नाव जावन आसा स्वानंद कसबे हो 35 वर्सांचो रावपी मूळ चंदगड ह्या गावचो आनी हॉटेल मयुरा हांगासर तो रेग्युलर कस्टमर आशिल्लो आनी सच्च्या भाशेन तो काल त्या हॉटेलान आपल्या एका फ्रेंडाक एका चेडवा मनशाक घेवन त्या हॉटेलान रावपा खातीर गेल्लो। सोर्सा कडल्यान अशी माहिती कळटा की जेन्ना ती दोगांय रुमान आशिल्ली तेन्ना त्या दोगांय मदीं एक वैयक्तीक वाद जालो आनी थंयच्यान तिडकेन जो अक्यूज आसा तो एका शॉपार वचपा खातीर भायर सरलो। थेट तो एका शॉपार वचून तेणी एक सुरी विकत घेतली आनी जेन्ना तो हॉटेलान आपल्या रुमार परत गेलो तेन्ना तेजे चेडूं आशिल्ले तेज्या वांगडी ते ताका थंय दिसोंक ना। हे विचारपा खातीर जेन्ना तो रिसेप्शन काउंटराचेर जो रिसेप्शनिस्ट म्हणून स्टाफ आसा संदेश पाडलोसकर हेका विचारले आनी या विचारान तेंचे जो मदीं एक वाद जालो त्या वादान जो अक्यूज आसा स्वानंद तेणी आपल्या हातीन आशिल्ली जी सुरी आशिल्ली ती सुरयेन जो विक्टीम आसा संदेश ताच्या तोंडार गळ्यार आनी पोटार वार केल्ली आसा। ह्या वारी नंतर तो जो अक्यूज आसा थंयच्या जाग्या वयल्यान तेणी पळ काडली। ही खबर जेन्ना म्हापशेच्या पुलिसांक कळली थेट ते त्या जाग्याचेर पावले। तेंच्यांनी पुरा इन्व्हेस्टिगेशन केली, पुरा तपास करून थंयसर फॉरेन्सिक टीम लेट नाईट पावली, तेंच्यांनी हांगासर इन्व्हेस्टिगेशन केले। पण त्या दरम्यान म्हापसा पुलीस जो अक्यूज आसा स्वानंद कसबे हाची शोध चालूच आशिल्ली आनी अखेर 2 वरां भितर म्हापसा पुलिसांनी जो अक्यूज आसा ताका गिरी ह्या वाठारान धरून आपल्या ताब्यात घेतिल्लो। आज सकाळी ताचे मेडिकल एक्झामिनेशन करून अखेर म्हापसा GMFC कोर्टान ताका प्रोड्यूस केले आनी ताका 7 दिसाची पुलीस कस्टडी सुनावली आसा। जो विक्टीम आसा संदेश पाडलोसकर हाची सध्या जो उपचार आसा तो JMCन चालू आसा।